गोय वन नेशन वन इलेक्शना खातीर तयार आशिल्ल्याचे विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला। मध्य प्रदेशात प्रचाराक गेल्ले कडेन थंय तांणी हे विधान केला। केंद्र सरकाराची ही संकल्पना प्रत्यक्षांत आयल्यार लोकसभा वेंचणुके वांगडाच देशातल्या सगळ्याच राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको एकाच वेळार जावपाक शकतात। लोकसभा वेंचणुके खातीर आम आदमी पक्ष सज्ज आसा अशें गोंयचो आपाचो मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकरान सांगलें। मंगळारा दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाची पालेकरान दिल्लीत भेट घेतली। हेर विशयाचेरूय पालेकराची केजरीवाला वांगडा चर्चा जाली। कुट्टी फोंडेच्या केंद्रीय विद्यालयातले एका शिक्षकान एकल्या भुरग्याक बेदम मारहाण प्रकरणात बुधवारा फोंडे पुलिशेन शिक्षकाचेर FIR नोंद केला। मंगळारा शिक्षकान विद्यार्थ्याक बरोच बडयल्ल्यान भुरग्याक निमणे हॉस्पिटलांत व्हरपाची पाळी आयिल्ली। हे प्रकरणात शिक्षक केदारनाथ राम हाका पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्लो। पेडणेच्या चोपड्या सर्कलाची सामकी अवतिकाय जाल्या। कितलेशेच कोटी खर्च करून ह्या सर्कलाचे सोबितीकरण केल्ले, मात आता पळयत जाल्यार ताची स्थिती सामकी बाबत जाल्या। सर्कलाच्या सरभोवतणी घाल्ली लोखणाची गेट मोडल्या। रानूय भरपूर प्रमाणात वाडला। देखून पर्यटन महामंडळान हाची दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पणजेत मांडवीच्या देगेर भरिल्ल्या अष्टमीच्या फेरयेत बेकायदेशीरपणान वेवसाय करपी 10 दुकानांचेर महापालिकेन कारवाय केली। CCPन तांचे कडल्यान लाखांचो म्हाल जप्त केलो। CCPचो महापौर रोहित मोन्सेरात आनी आयुक्त क्लेन मदेरा हांच्या मार्गदर्शनाखाला CCPन ही कारवाय केली। गोंयकारांनो चवथीचो बाजार करतात जाल्यार सादूर रावात।
दिवचले बुधवारा सकाळी गर्देचो फायदो घेवन एके बायलेचे पयशांचे पाकीट आणि मोबायल फारोवपाचो प्रकार घडलो. ताचे हे सगळे कृत्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात रिकॉर्ड जाला. हे सीसीटीव्हीच्या आधाराचेर पुलीस चोराक सोदतात. मडगावच्या सिटीजन सर्व्हिस सेंटराच्या कारभाराचेर लोकांची नाराजी. सेंटराक कामां घेवन आयिल्ल्या लोकांक कर्मचाऱ्यांचो फावो तसो सहकार्य मेळना. ह्याच कागाळीचे निवेदन नीज गोंयकार संघटनेन सर्वे अँड लँड रिकॉर्ड्सच्या अधिकाऱ्यांक दिला. किल्लपाल दाबाळचे नवे सरपंच म्हणून दामोदर बांदेकर हांची मंगळारा बिनविरोध निवड जाली. आदली सरपंच रुक्मिणी गांवकर हिचे आड घाल्लो अविश्वास थाराव संमत जाल्ल्यान हे पद रिते आशिल्ले. साखळे मतदारसंघातलो आमोणे पंचायत वाठार कोयर मुक्त करपा खातीर पंचायतीन फुडाकार घेतला. या वाठारांतल्या सुमार 850 घरांक मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान QR कोड लागू करून नोंदणी केल्या. देखून थळाव्यांनी पंचायतीक सहकार्य करचे आनी कोयर रस्त्या कुशीक उडोवपाचे टाळचे अशें आवाहन सरपंच कृष्णा गावस हांणी केलां. पक्षान तिकेट दिल्यार दक्षिण गोंयच्यान परती लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची आपली तयारी आशिल्ल्याचें खासदार फ्रांसीस सार्दिनान म्हणलां. वेंचणुकेक अजून वेळ आसा तेन्ना योग्य वेळार आपली भुमिका स्पश्ट करतलो अशेंय ताचें म्हणणें.
वेर्णाचे ते घर जरी बेकायदेशीर आशिल्लें तरी तांकां मातसो वेळ दिवपाक जाय आशिल्लो. भर पावसान हे घर मोडून सरकारान ह्या घराब्याक बेघर केला. कोमुनिदाद जमनी हातासून कितल्याशाच लोकांनी घरां बांदल्यात. तांचेरूय अशीच कारवाय जातली काय कितें असोय प्रश्न दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान उप्रासला. मुख्यमंत्र्याच्या हिंदूवयल्या स्टेटमेंटावयल्यान राजकी पावण्यार आरती परती चर्चा सुरू जाल्या. विरोधकांनी हो मुद्दो उखलून धरीत मुख्यमंत्र्याचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. जर मुख्यमंत्र्याक हिंदुत्व राखपाचें आसा जाल्यार तर तांणी होमा हायवेच्या कामाक लागून मोडून वचपी देवळां वाटोवची. तशेंच जेन्ना पेडण्या हायवेचें काम चलतालें तेन्ना स्वयंभू देवाचें देवूळ मोडलें जाल्यार हिंदुत्वाची गजाली करपी मुख्यमंत्री तेन्ना वोगी कित्याक आशिल्लो असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान केला. येवपी लोकसभा वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपात जिखून येतलो असो दावो सावड्ड्याचो आमदार गणेश गांवकर हांणी केलो. परतून प्रधानमंत्री नरेंद्र जावपाक जाय जाल्यार भाजपाक भरघोस मतांनी जिखून दिवचें अशें आवाहन आमदारान केलें. सावड्ड्या मिराबाग वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत आमदार उलयतालो. खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर पेड्डे मैदान वापरतले. देखून ताच्या देखरेखीचे काम चालू आसा. 30 सप्टेंबर मेरेन हे देखरेखीचे काम पुराय जातले अशें आश्वासन खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिलें. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर ज्यो सुवाती निश्चित केल्या तांचे देखरेखीचे काम करप चालू आसा अशें मंत्री गावडेन सांगलें. फातोर्डेचो आस्त्रो फुटबॉल मैदान सामको बाबत स्थितींत आसा. ह्या मैदानाक खेलो इंडिया सेंटर अशेंय म्हणटात. दोनूय पोलाच्यो जाळी पिनल्यात. तशेंच फेन्सिंग लेगीत पिड्ड्यार जालां. मैदान बांदलें म्हणून जायना. वेळच्या वेळार देखरेख करपाची गरज आसा. देखून थळावो मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी बेगोबेग मैदान दुरुस्त करून दिवपाची मागणी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांचे कडेन केल्या.
जर सरकार आता मूळ गोंयकाराचीच घरां मोडपाक लागलो जाल्यार फुडाराक आसरो सोदपाक तांणी खंय वचपाचें असो प्रश्न उपराशीत कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान सरकाराचेर टिका केली. जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन उलोवन ह्या फॅमिलीक स्थलांतरीत करपाची वेवस्था करप चालू आशिल्ल्याचें विरियातोन सांगलें. बुधवारा वास्कोच्या गणपती विसर्जन करपी वाड्डेम तळ्याची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत हे तळ्याची सोंपणां सामकी वायट स्थितींत आसा, देखून चवथी पयलीं दुरुस्त करून दितलो अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन दिलें. तशेंच ही तळी गणपती विसर्जना खातीर उत्तम आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. पेडणे खाजगी दोंगरार हांवें शूट केली ना. पेडणे पुलिसांनी जी कागाळ नोंद केल्या ती फटीची आसा अशें मोरजेचो समाज वावुरपी मयूर शेटगांवकारान स्पश्ट केलें. फटीची कागाळ नोंद करून पुलीस सतायतात अशें मयूर शेटगांवकाराचें म्हणणें. ह्या संदर्भात शंकर पळजी, रामा काणकोणकर, संजय बर्डे आनी हेर समाज वावुरप्यांनी पेडणे पुलीस स्टेशना भायर पत्रकार परिशद घेतली. दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत एकेच रातीत 2 कडेन चोरी करपी दुबावीत चोराक पुलिशेन धरल्या. ताचे कडल्यान चोरयेचो म्हाल जप्त केलो. मूळ कणकुंबी आनी सध्या बोड्डे वाठारांत रावपी संतोष शिवाजी गावडे अशें अटक केल्ल्या दुबावीत चोराचें नांव आसा. वडा कडेन बोड्डे वाठारांत एके गॅरेजींतले टायर आनी हेर सामान चोरपाची घडणूक सोमार ते मंगळार सकाळ मेरेन घडिल्ली. हे विशीं गॅरेज धनियान पुलिशेंत कागाळ केल्ली. कुशीकच्या एका दुकानांतल्यान सोऱ्याच्यो बाटल्यो चोरयेक गेल्ल्यो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सोमाराक गोंयच्यान दिल्ली वचपाक गेल्ल्या निजामुद्दीन एक्सप्रेसीत प्रवास करपी 8 तरणाट्यांक गुंगेची चॉकलेटां दिवन लुटले. अनवळखी मनशान दिल्ली चॉकलेटां खावन हे 8 प्रवाशी बेशुद्ध पडले. तेन्ना ह्या 8 जाणांचे मोबायल फोन लेगीत चोरयेक गेले. ट्रेन बेळगांव पावता म्हणसर ही घडणूक रेल्वे पुलिसाच्या लक्षांत आयली आनी तांणी ह्या 8 प्रवाशांक उपचारा खातीर बेळगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केले. हाचो फुडलो तपास चालू आसा.
गोंयांतल्या सोसायटींनी दर म्हयन्याच्या 21 तारखे उपरांत गिरायकांक धान्याची पुरवण करिनात। सोसायटीत आशिल्ली POS मशिनां बंद करतात। ताका लागून 21 तारखे उपरांत लोकांचें रेशन फुकट वता। ते खातीर सरकारान 30 तारीख मेरेन रेशन घेवपा खातीर मुजत वाडोवची अशी मागणी लोकांनी केल्या। राज्यात 23 बेकायदेशीर चिरे खणी आसात। तांचेर कितें कारवाय केल्या, खण खात्यान तांचे कडल्यान कितले पयशे वसूल केल्यात हाचो अहवाल दिवपाचो आदेश कोर्टान खण खात्याक दिला। मंगळारा हे विशीं कोर्टान सुनावणी जाली। फाटल्या कांय दिसा सावन सांखळे शारात सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालया कडेन वचपी रस्त्याच्या जंक्शना कडेन उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान सदांच उदकाची नाशाडी जायत आसा। भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण खात्याच्या उदका पुरवण विभागान फाटीं ह्या उदका पायपलायनीची दुरुस्ती केल्ली, मात आतां परतून ह्या उदकाची नाशाडी जायत आसा। शाळेत वचपी विद्यार्थी लेगीत आतां ही पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी करतना दिश्टी पडटात। मडगांवां जाल्ल्या सोबितीकरणाच्या कामात घोटाळो जाला। निविदे प्रमाण काम जाल्लेंच ना। म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटाच्यो ज्यो 2 प्रतिकृती बसयल्यात तांचें मोल 3 लाखां भायर दाखयलां, पूण प्रत्यक्षात ह्या वस्तूचें मोल खूब कमी आसा। ह्या प्रकाराची चवकशी करपाची मागणी शॅडो काउन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन केल्या।